तुम्ही जाण आसतले गोंयांत आयज कितले समस्या आसा. गांवांतले लोक स्पेशली गोंयकार जे गोंयांत आसात, नीज गोंयकार मूळ गोंयकार जे आसा ते कितले समस्या फेस करतात. आनी तेका लागूनच रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जी क्रांती चळवळ चालू केल्ली आनी तेच्या मागीर आमी उसगांव हांगा एक कॉर्नर मिटींग घेतली. आमचे जे उसगांवचे मेंबर्स आसा तेंच्या वांगडा मेळून कॉर्नर मिटींग घेतली. हजारांनी लोक येयले. ते कॉर्नर मिटिंगेचो इफेक्ट असो जालो की हांगासले जे भुरगे आसले तांकां एक खंय ना खंय एक फोर्स मेळ्ळो काम करपाक. आनी मागीर रोखडीच ग्रामसभा जाली. त्या ग्रामसभेन ऑलमोस्ट 1000 लोक येयले. सो ही जी आमी चळवळ म्हणटा, क्रांती म्हणटा, जी ग्रामसभेन जे इनवॉल्वमेंट जावपाक जाय आसले पळय ते इनवॉल्वमेंट सुरू जालें. त्या दिसा आमी भुरग्यां वांगडा बसोन डिस्कस करून भुरग्यांनी सगळे आपापले भितर मिटिंग्स घेवन वाड्यार मिटींग घेवन भुरग्यांनी डिस्कस करून एक पॉयंट्स काडले व तेंच्या वाड्यार कितें कितें डिफिकल्टीज आसा तेजेर कितें सोल्युशन काडपाक जाय आनी हे सगळे मेळोन आमी एक अरावंड 20 पॉयंट काडले. ते 20 पॉयंट काडले आनी आमी ग्रामसभेन डिस्कशनाक घातले आनी तेजेर रेजोल्युशन्स घेतली. त्या दिसा ती सगळे मान्य जाले. रेजोल्युशनां सगळीं बरोवन घेतली, सगळें जालें. पूण त्या मागीर जी पॉलिटिक्स सुरवात जाली, जो आमदार आसा त्या आमदारान जी पॉलिटिक्स चालू केली, पंचायतीन आपले नाक घुसोवन ती रेजोल्युशनां कशी थांबपाचो प्रयत्न केलो, पंच सरपंच सेक्रेटरीचेर कसो दबाव हाडलो आनी तेजेर जी रेजोल्युशनाचेर काम जावपाक जाय आसलें तें काम कशें जावंक ना. आमचो रोहन बाब आसा जे दीस रात वावरता, दीस रात ते लोकां मेरेन वयता, लोकांचे डिफिकल्टीज अंडरस्टँड करतात, इलिगलिटीज कितें आहा उसगांव तेजेर ते एक्शन घेता लेटरांनी. हांगा कोणूच वायलन्स करिना. विदावट वायलन्स डेमोक्रेटीक वेन आमी जर करता जाल्यार तेका कशें अडथळे निर्माण जाता, कशें हे मदीं ऑब्स्ट्रक्शन हाडटात आमदार नाजाल्यार पॉलिटिकल कोण लिडर्स आसा ते. आनी हे विश्वजीत राणे ही भायल्या लोकांची वोट बँक प्रमोट करता, तांकां सपोर्ट करता आनी तांकां भायर काडचो ना म्हणून तांकां आश्वासन दिता. जाल्यार ही जी मस्ती चडले, हो जो सत्तेचो हे मत जो चडला पळय तो मत जिरोवपाक आमी येयला. विश्वजितान उगडास धरपाचें. ही कवडी मट्टी कवळेकर जाता. हे सगळे डॉक्युमेंट्स आसा आमच्या कडेन. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स कितें करता, भुरगे सगळे डॉक्युमेंट करता, स्टडी करता, RTI घालता आनी डॉक्युमेंट करून करता. आमी कोणा दुसऱ्या भाशेन तुमकां हांगा काँग्रेस नाजाल्यार आनी कोणच्या भाशेन हांगा बेश्टे तोंडान येवन भोपके दिवपाक येवंक ना. खबर आसतलें की 23 तारखेक आमची ग्रामसभा जाल्ली आनी ग्रामसभेक अशे जायते इश्यू येयल्ले. म्हणजे आमी सगळ्या भुरग्यांनी खूब अशी रेजोल्युशनां घेतलेली. म्हणजे तुमी इल्लिगल स्क्रॅप यार्ड म्हणा, जावं इल्लिगल मायग्रंट्साचेर आमी जे कन्स्ट्रक्शन केलें तेचेर कंप्लेनी घातलेल्यो, जावं इल्लिगल जे कोणी वेंडर्स आसा, जावं इल्लिगल कोण मुवींग कार्टा जे हांगा हेंचे एफडीएचे लायसन ना, कांयच ना, पूण ते बिंदास चलता. आमी विचारले ग्रामसभेक की हेंचे कडेन कितें NOC आसा, तेंचे कडेन कांयच NOC नासल्यो. अशी आमी खुबशी रेजोल्युशनां घातलेली. आनी मेन म्हटल्यार आमचो इल्लिगल टावर जे रेडिएशन तुमकां ह्युमन रेडिएशन एफेक्ट करता ते तेंच्यांनी सांगलेलें की आमकां ग्रामसभेक सेक्रेटरी उतर दिलें की आमी एक स्पेशल मिटींग घेतले. स्पेशल मिटींग विदीन 2 days मिटींग घेतले आनी तुमचें कितें तें करतले म्हणून. ते सुद्दां आजून तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. आनी जेन्ना हांव मंथली मिटींग आसली तेन्ना गेलो, मिटिंगेक बसलो थंय, थंय म्हाका अशें पळोवन येयलें की कांयच तेंचो एप्रोच ना आमच्या रेजोल्युशनाचेर. तेंच्यांनी आमी जी घाटयाचेर कंप्लेंट घातलेली, ज्या म्हणून हांव स्पेशल मायग्रंट अशें म्हणटा तेका, ज्या तेजी सामकी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन तेजेर आमी कंप्लेंट घातलेली. फाटले 6 म्हयने जाली ती कंप्लेंट आमी ग्रामसभेक घालता, जावं मंथली मिटिंगान घालता, पंचायतीन घालता, पूण कांयच तेजो इम्पॅक्ट जावना. पूण त्याच ज्याचे तेका ट्रेड लायसन दिवपाक जाय, तेणें मुवींग कार्टाक एप्लाय केला लायसनाक, तो तेजो ग्रामसभेक मंथली मिटिंगेक क्वेशन येयलो. पूण जी कंप्लेंट आसली ती येवंक ना. हेजेसून कळटा की आमची जो सेक्रेटरी आहा, जी लोकल पंचायत बॉडी आहा, रिप्रेझेंटेटीव, ते क्लियरली मायग्रंटाक सपोर्ट करता. आनी हेच्यान पयलीं आमी तांकां दाखोवन दिल्लें की तुमी मायग्रंटाक सपोर्ट करता म्हणून. तितून सेक्रेटरी जो एक आहा, जो नोडल ऑफिसर म्हणटा आमी, तो कांयच एक्ट करिना. एवरी टायम म्हाका दिसता तेजेर एक तरी पॉलिटिकल प्रेशर आसतलो नाजाल्यार आनी कितें आसतलें. पूण तो आतां नल जाला सामको ग्रामसभेक तो सांगता आपूण तुमकां 2 दिसांनी कितें एक्ट करतलो, 7 दिसांनी एक्ट करतलो, 6 दिसांनी आपूण तुमकां म्हणटा तो स्टॉप नोटीस धाडटलो. अशें आजून तेणी कांयच करूंक ना. आनी जेन्ना आमी ताका विचारपाक गेले रेजोल्युशना फाटले 23 तारखेक ग्रामसभा जाल्ली, आयज तारीख पावली, ऑलमोस्ट मंथ जालो, पूण आजून तेणी मिनिट्स बरोवंक ना ग्रामसभेचे. आमची उसगांव पंचायत आसा पळय, चोरांचो बाजार जाल्लो आसा चोरांचो. ती आमी आतां ग्रामसभेक घेतलेली आनी भितर आमचे 1000 वयर लोक आसले, पूण तेंच्यांनी आमचो लोकांचो व्हॅल्यू झिरो करून उडयला पंचायतीन. एक सुद्दां आमच्या रिजोल्युशनाच्या मंथली मिटींग घातली तेंची एक सुद्दां इश्यू तेंच्यांनी वयर सुद्दां फायल सुद्दां वयर दिवंक ना. ती नाका आसलेल्यो फायली वयर येयल्यो तेंच्यो. आमी वडबागान एक कंप्लेंट केल्ली की 3/0 इलिगल कन्स्ट्रक्शन चालू आसा म्हणून.
पंचायत ताका स्टॉप नोटीस मारली, बट ते अजुनूय घरा तेंची चालू आसा, कोणूच कांय एक्शन घेयना तेंचे. आनी एका सेक्रेटरी विचारले, तो म्हणटा आपणा कडेन कांय ना, तुमी बिडिओ कंप्लेन करा, हेका करा. आमी बिडिओ सीसी बिडिओ सुद्दां केल्या तेजी, पूण कांय हें जावना. आनी थंय आतां इतलो तो व्हड भागान इश्यू जाला की आमकां हांगा एकूच वर दिसाक उदक मेळटा, तांकां 24 वरां मेळटा. आनी ती जागा देवाची आसा आमच्या तळ्याकार म्हणजे देवसाराची. ह्या बिल्डरांनी डेव्हलपरान तेजी सत्यानाश करून उडयला त्या जाग्याचो. थंय पळयत जाल्यार दुकां येवपाची दोळ्यान, इतलें हेंच्यांनी हें केलां. आनी आमचे पंचायतीन दोग जाण, एक पंच आसा, एक तुलसी म्हणून, एक रामू म्हणून, ते जाल्यार सद्या कोरोना व्हायरस दोगांनी इतलो तेंच्यांनी आमची उजगादी अशी वाट लावन उडयल्या, कोणाक कसलेच एका ते गोंयकार कितें फुडें वचत जाल्यार ते येवपाक दिना, घाटयांक हे सपोर्ट करता. कारण हो तुलसी म्हणटा पळय, तेणी कोंगुलजाक एक काबार करून उडयल्या सगळी.